अधिक मासा काणी नैमिषारण्यांतू सूत शौनक आदी ऋषांक सदैव एक एक काणी सांगत आशिल्ले. एक दिवस शौनक आदी ऋषी कसं म्हणटाची आनीक तुमी आमकां हे संवसारांतल्यान आमी पार जेवका देवालयाक आमकां सन्निधान प्राप्त जेवका तशी एक बरीची हे जगाक उपयोग जावं तसली काणी सांगता म्हूण सांग. तशी म्हणच्या सूत शौनक आदी ऋषांक मागशी त्यांनी व्यास मुनी हांनी सांगिल्ली काणी सांगताय. मागशी नारद मुनी संचार करता करता ताची बद्रिकाश्रमाक येताय. बद्रिकाश्रमा असले चंद जागो आनी खंयच्यो ना. हांगा आंब्यार वक पणसार वक चंप्याचे मोगरी फुल अशी मस्त फुलझाडां उरता आनी थंय पवित्र गंग बी थंयच्यान वता उरता. थंय पशुपक्ष्यांक वयर म्हणलें उरना. ते गंगा नदी तडांतू मस्त ऋषी लोक तेंगेले कुटीर बांदून उरताच. थंय ऋषी तपस करताची उरता देखून थंय देवत लोकांक वास बी उरता. थंय बद्रिकाश्रमाक एक पंत नारदू संचार करता करता येवन पावता. थंय नारायण ऋषी देवालय नामस्मरण करता वची बशील उरताय. नारद मुनी वचून नारायण ऋषींक पांय पडताय आनी हे कलियुगांत तूं मोठ्यो पापयो भरलेच. तूं अगदी व्हड ऋषी कशा खातीर तपश्चर्या करता आसा. कशा खातीर तूं देवाला नामस्मरण करताची तुका अवश्य ना दिल्यार बी तप करता आसा. हे संवसारांतल्यान मुक्त जावच्याक ते देवालय सान्निध्य आमी घेवका असले एक सान काणी तुमी आमकां सांगता म्हणून त्यांनी नारायण ऋषीक सांगताय. त्यांनी पुरुषोत्तमाले एक दिव्य चरित्र सांगताय. आमगे हिंदू म्हयन्यांतू चैत्र वैशाख असे 12 म्हयने आसात. तांतू हो पुरुषोत्तमालो मासू अधिक म्हणून लेखले. हे मासांत जर खंयचे दान धर्म केले बी ताका मस्त फल आसा म्हणून देवान दाखोवन दिल्लें आसा. हे जगारी कितली रोग आसाची दरिद्र लोक आसाची पाप आसाची तेंगेलो टूल कश्ट हे अधिक मासाचे कथा श्रवण केल्ले जेन्ना परिहार जाता. आनी नारायण ऋषी म्हणटाची नारदाक तुवें हे जगाक बरे जेवचे खातीरची हो प्रश्न विचारल्यावर जाल्यार म्हाका मागशी श्री कृष्ण परमात्मान युधिष्ठिराक सांगिल्ली काणी हांव तुका सांगता. एक मनान आयकव म्हूण सांगताय. मागशी कौरव लोकांना कपटतनान धर्मरायाक पगडे आटांत सुलसले आनी पांडव लोकांले वट्टूची त्यांनी जे स्वहाज्यान कमयले राज्य तेंगेले भंडार वट्टू काण घेताच. आनीक ते महापतिव्रता द्रौपदीक भरील सभेन तूं मानभंग करचे पळयताय. तेन्ना द्रौपदी कोणी तिका मदत करात म्हणून अगदी आर्थतेन ते श्री कृष्ण परमात्मा अगदी आपयता. तिगेले ते आर्तनाद आयकून कृष्ण तिका अक्षय वस्त्र दिता आनी तिगेले मान राखता. नंतर पांडव लोक वनवासा वतात. थंय काम्यके वनांत त्यांनी उरतात. ल्हान समवस्त्र ना 50 जन धांपून घेताची खंय फ्रुट्स आनीक कंदमूल खावचे अशी उरतात. ते देवालय कसर लील म्हणून कळना अशी उरका जाल्यार एक दिवस तो श्री कृष्ण परमात्मा काम्यके वना येता. ಒಟ್ಟು पांडव लोक ताका पळोवन खूश जावन ताका पांय पडताच. तांगेले ते नमून पळोवन कृष्णाक ते कौरव लोकांचेर मस्त राग येता. कृष्णाक राग पळोवन तांणी भिताच पांडव लोक जाल्यार धर्मरायू कृष्णाक शांत करता. म्हळ्यार कृष्ण म्हणटा हांव आत्तां तांगेले सर्वनाश करता म्हणून रागान उलयता तेन्ना धर्मराय म्हणटा आमगेले खातीर तुवें अशी राग करचे ना देवा. एक इंद्राल रागाक अक्का भरील घराक उदी दिल्या कशी सर्वनाश जाता तशी हे कौरव लोकांक हक्का जगाक फाल्यां कसं एक नाश जावचा ना न्हय. आनीक आमी तुका शरण आयल्याची म्हणून धर्मराय ताका मन ताका शांत कर शिता कृष्णाले.
तसे कृष्ण जरा शांत होता. धर्मराई म्हणता, देवा श्रीकृष्ण परमात्मा, आम्ही कसं नाही व्रत केलं द्यायचं म्हणून विचारता. त्यांना कृष्ण म्हणता, तुका हवे जगा कल्याणा खातीर म्हणून मलमासाची कहाणी सांगता. चैत्र वैशाख अशी हे 12 महिने अगदी पूज्य, प्रत्येक महिनो बरोच ते महिन्यांतून तिथी असा, वार असा, संवत्सर असा, संक्रांती असा, अमास असा, पुन्नव असा, उठ असा, तशानं लोक उठता काही का मान दिताचे. अशी उरकाले 1 वर्ष एक अधिक मास येता. ते अधिक मासांत मला कशी संक्रांतीना अमासना तक्ष जावन लोक ताका हे कन्न म्हणे महिन बाबा हो खंच मास हो एक म्हणे ना मलमास हो म्हणशी ते हियाशिताच तज्ञान ते मलमास म्हणे पुरुषाक भारी दुःख होता. आणि तो ते श्रीहरीले पायाले होते ताका शरणागत होता. आणि तेव्हा तुवे मग रक्षण कर का, माखे निंदेन तुला तुवेची पार कर का म्हणून देवा शरण होत. देवाच्या शरण गेले बा यांना दुःख म्हणले ना ताका मोक्ष मिळता. तसे हे शरण येयले मलमासाक कृष्ण अभय दिता. म्हणत नका एक अनुग्रह असे करतो. हो मलमास म्हणता देवा कशी विधव लोकांक अनाथ लोकांक आणि बरे मंगल कार्यांत वचक लोक सणच घे तशी म्हाका लोकांक दूर दवरल्या शेवटी पहिला मग जीव दिवचे बरोसो दिसता म्हणताय. मलमास दुःख करता करता जी घोळ येऊन पडतो. तेन्ना श्रीहरी गरुडा सांगून होता गेले ते पंखांतल्यान वार घालून ते मलमास म्हणले त्या पुरुषाक जाग करता आणि ताका आपण घेऊन गोलोक आकोता. हे गोलोक म्हणारी अगदी छंद ताजे पूर्वे दिकानं शिवलोक असा. आणि ते गोलोकांतून शंखचक्र धरिलो हातांतू भासरी घेऊन बसिलो पुरुषोत्तम असा. ताका श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम म्हणून बी आपयताच. हो वेदाचो मूल पुरुष. हे गोलोक कशी सृष्टी झाली म्हळ्यार मागशी प्रलय जाली तेन्ना ಒಟ್ಟು बुड्डून होता. त्याला एक अगदी सूर्यापासून तेज आशिल्ले एक ज्योती उरता तांतू. ती ज्योतीचे एक अंशूचे गोलोक आणि हे ज्योत म्हळ्यार तो पुरुषोत्तम असले. ते पुरुषोत्तमाला पायो ते मलमास धरता. तेन्ना तो पुरुषोत्तम श्रीहरीक आपणाला बाजून रत्नसिंहासनाचेर बसयता आणि हे मलमासाक तू भिव नाक रे हांव तुका म्हणून अभय दिता. मलमास दोळे पुसून घेतची थंय बशील उरता. तेन्ना तो पुरुषोत्तम ताका पळोवन हरीक विचारता, श्रीहरी हो कसल्याक रडता असा हे गोलोकांतू व्हडणीची दुःखी म्हणले नाची म्हटलो खुशीन आनंदान समाधानान उरताची हाका कसा त्रासू तू कसा त्या हांगा आपण आयला म्हणून विचारता. तेन्ना श्रीहरी म्हणता, कसं सांगचे देवा वर्षांत तुलय 12 मास म्हणजे चैत्रदून फाल्गुन पर्यंत प्रत्येक महिन्यात अमास असा, पुन्नव असा, संक्रांती असा. आनीक लोक ताची पूज करताची, सूर्याल पूज करताची, झाडां पूज करताची, गुड्ड्या पूज करताची. जाल्यार हे शून्य मास एक हागेल करंच हो 3 वर्सां एक पण जाता. जाल्यार लोक हाका शून्य मासू हागेलान तूं खंयचे संक्रांती ना अमास ना खंयचे एक व्रत करतशी ना म्हणून हाका तर लोकांक ताका भाजून कोण दवरल्या अरे कोण तेगेले अवहेलन करताची म्हणून हो मेगेले शरण आयलो हांव ताका तुगेल्या घेवन आयला म्हणून सांगता. तेन्ना तो म्हणटा बरें जालें रे श्रीहरी तूं ताका हाडिल्लें. हांव पळय आतां हाका ಒಟ್ಟು मासा पसून श्रेष्ठ मास करता. हे म्हयन्याक हांव स्वांग घेता. कोण हे अधिक मासान तूं दान धर्म करताच की तो मेगेले एक पायमा येवन पावता. हे गोलोकांत तूं खंयचे रोग रुजीन नाची आनी हांगा ही लोक परत भुलोकांत तूं जन्मवी घेनाची. चातुर्मासू यज्ञ याग केलेली पुण्या पासून अधिक मासान तूं केलेली दान धर्मानच ते ಒಟ್ಟು पुण्य लोकांक मेळता. आनीक हे आतां जे म्हळें पळय चैत्र मास फाल्गुन ते ಒಟ್ಟು मासांक हो मास
तांगेलो एक स्वामीचो हे शुन्य मासा खाऊ मेगेल नाव पुरुषोत्तम म्हण नाव दिता ಒಟ್ಟು ಭಕ್ತ लोकांपासून पुरुषोत्तमाल भक्त असत नव्हे तांकां हांव पयलें अनुग्रह करता आनी हे म्हयन्यांत कोण दान धर्म करनाची बरी कर्म करनाची तांकां मस्त दुख्ख येता तांक जाले तितले शक्ती अनुसार दान धर्म करताच की जप तप करताच की भक्तीन देवधर्म करताच की तांकां हांव केन्नाच अनुग्रह करता आनी हाणें बेजार करचे काय अगत्य ना रे तूं हाका पयलीं वैकुंठा वच म्हूण सांगता तेन्ना श्रीहरी भारी खुशी जाता तो गरुडाचेर बलमासा बेपण्या भरशी बसकार घेवन वैकुंठा वता अशी ते शुन्य मासाक पुरुषोत्तम म्हणलें का नांव मेळटा हे मासा जे कोण निंद करताची दान धर्म करनाशीचे त्या लोकांक जिवनांत मस्त त्रास भोगचे लागतात तुम्ही बी तशी गेल जन्मांत ते अधिक मासाची पूज केली ना कशें दान धर्म न्ही केलें नाशिल्लें देखून हे जन्मांत मस्त कश्ट भोगचे तशें जाल्यार पूण न्ही कृष्ण धर्मराया सांगता आनी आतां तुमी ते अधिक मासाचे व्रत कराची जालील जाले नशिबा आशिल्लें कोणा लेगीत चुकोवचें जायना शेवट देवा लेखलील म्हूण लेखाची म्हूण धर्मरायाक कृष्ण समाधान बी सांगता